सर्व समाज बांधवांक मगेल नमस्कार. आमगेले परमपूज्य काशीमठाधिपती श्रीमद संयमेन तीर्थस्वामीले शोभक ऋतुनाम संवत्सराचे चातुर्मास वारी विजृंभणेन बेंगळूरांत चलता आसा. दिसाची प्रारंभ करून दिसाची मस्त नमने कार्यक्रम स्वामीन घालून घेतलेलो आसा. चांगरेतिरी जन तंतू येवन भाग घेता आसाची तांगेले जीवन धनिकून घेता आसाची. सप्टेंबर पयली 3 तारखेक प्रथम वारी जावन आमगेल्या संस्थानांच्यो गुरुपादका स्वर्ण पुष्पार्चने कार्यक्रम भारी विजृंभणे जाल्लो आसा. सना टायमा भितर 1970 जन आमगेले भक्तान तांतू भागवहिसून तांगेले जीवन धनिकून घेतलेलो आसा. परा अक्टोबर 6 तारीख अर्धा नक्षत्र आमगेले परमपूज्य काशीमठाधिपती श्रीमद संयमेन तीर्थस्वामीले 41 जन्म नक्षत्र कार्यक्रम. प्रति वर्ष चातुर्मास टायमार येता हे कार्यक्रमांतू चंद्रतीर जन भाग घेता आसाची. फुडले वर्ष मंगळूर चातुर्मासांतू या कार्यक्रमांतू मस्त जनान भाग घेतलेलो आसा. त्या दिस विशेष जावन परा बेंगळूरांतू बृहती सहस्र हवन कार्यक्रम स्वाम्यान आयोजन केल्लो आसा. तशीच संस्थानाच्या आराध्य देव वेदव्यासाक तशी देवाक विशेष पवमान अभिषेक कार्यक्रम आयोजन केल्लो आसा. आमकां फुडले वर्ष स्वामी लागीं आमी विनंती केल्ले प्रकार श्री सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाक हे कार्यक्रम आयोजन करच्याक स्वामीले मार्गदर्शन तशी स्वामी आशीर्वाद मेळ्ळेलो आसा. आमी चंदकोन फुडले वर्षी केलेलो आसा. ह्या वर्षी आमी स्वामीला विनंती करून आमी चंदकोन करच्याक प्रयत्न करता आसाची. विशेष पवमान अभिषेकाक 5000 रुपया आमी सेवा काणीक दवरलेलो आसा. तशीच रेझर पेंतू कोणे सेवा बुक करता जाल्यार रेझर पेंतू हे सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाक तांणी तांगेले फुल्ल डिटेल घालून कित्याक म्हळ्यार ते डिटेल्स तांगेले नांव एड्रेस मोबायल नंबर घाल्यार आमकां तांकां सेवाचे प्रसाद पावोवच्याक अनुकूल जाता. हे रेझर पे ऑलरेडी आमी ओपन केल्लो आसा. मस्त जनान हे सेवांतू बुक केलेले आसा. परा 5 तारखेक दनपारा 12 घंटेक हे रेझर पेची कसन सेवा बुक करची आसा ते आमी क्लोज करता आसताची. कित्याक म्हळ्यार सांजेर भितर नेक्स्ट डे आमी कितले विशेष पवमान करता की ताजे आमी नांव तशी कितले जन करताचे म्हळ्यार संस्थानान दिवका. नेक्स्ट डे तांणी 6 ते रेडी करता जाल्यार फुडली दिसूची 5 घंटे भितर दिवका. तशें जावन आमी 12 घंटेक 5 तारखेक गुरुवार तेसू हे आमी रेझर पेचे कसन बुकींग करता आसताची ते आमी बंद करता आसताची. तशीच विशेष जावन बेंगळूरांत आशिल्ल्यांक हे रेझर पेन कोणाक कसले एक डावट आसल्यार करूंक कसले कश्ट आसल्यार बेंगळूर चातुर्मास ऑफिसांतूय आमी अवकाश दिलेलो आसा. पाय आमी ते कावंटर ओपन करताची. तेंचे आमगेले काशीमठ संस्थानाचे मॅनेजराक आमी रिक्वेस्ट करताची ताणें कोणाला सेवा बुक करून जाल्यार तागेला रिक्वेस्ट करून ते सेवा ते बेंगळूरांतू म्हणल्यार तांकां प्रसाद घेवचे सुलभ जाता जाल्या निमित्त तांणी बेंगळूरांत येवन ते सेवा बुक करता म्हणून हांव विशेष जावन विनंती करता. आनी विंगड गांवांतलो पक्कानी कोणाक रेझर पे कश्ट जाता जाल्यार आमी एक प्रत्येक गांवांतू कोणाक एक सांगताची ते कलेक्ट करून तांणी 5 तारखे दनपार 12 घंटे भितर हे आमकां हाजी कसन एक कितलो सेवा आसा कसन म्हणलें एक विशय आमकां तिळसुका. कित्याक म्हळ्यार लास्ट मिनट आयल्यार म्हळ्यार एक तरा गोंदला कारण जाता. तशें जावचें ना. चंद्रतेरे कार्यक्रम जावका हाका आमकां सर्व समाज बांधवांचो सहकार मेळटा. कोणाकय भाय बेजार जावचें ना. हांव एक पयरे मस्त जेन्ना बेजार जालें कसं म्हळ्यार आमकां स्वर्ण पुष्पार्चनांत भागवहिसाचें अवकाश मेळ्ळें आमकां गोत नाशिल्लें म्हणून ह्या फावटी तशें कसं ना. तुमी पुरो आतां हांव सांगलां म्हळ्यार की 5 तारीख 12 घंटे भितर तुमगेल्या पक्कन सेवा करूंक जाल्यार तुमी रेझर पेमेंट करूं येता. तशीच बेंगळूर चातुर्मास कमिटी ऑफिसांतू तुमगेलें नांव रेजिस्ट्रेशन करून 5 तारखेंतू ह्या विजृंभणेर जावचे कार्यक्रमांतू भागवहिसून स्वामीला देवाला आशीर्वाद घेवन आमगेलें जीवन धन्य करून घेवका म्हणून हांव सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठाना तर्फेन सर्व जनांना विनंती करता.